हर गान तुका जेसू महिमा तुका जेसू गुलाब तुका जेसू वंदन तुका जेसू बापाचे पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन. आयज देवाचे उतार आमकां मेळ्ळा मार्क एवांजेल 7वो अध्याय 30 आनी 1 ते 30 आनी 7. मार्क चॅप्टर 7 वर्स 31 to 37. जेजू आतां तीर आनी सिदोनवेच्या वाटेर मुखार सरन देकापोलीस म्हणजे 10 शारां गांवांतल्यान उतरून गलिलिया सरोवराच्या तडीक येवन पावलो. हांगा लोकान एक बऱ्या मण्याक ताचे हाडलो आनी ताचे वयर ताणें हात दवरिचे म्हणून तांणी मागलें. जम्या मदलो ताका कुशीन आपोवन जेजून ताच्या कानांनी आपली बोटां घाली आनी आपली तिंपी काडून ताचे जिबेक लायली. उपरांत सर्गाक दिश्ट लावन तो सुस्कारलो आनी म्हणालो, एफाता म्हणजे उक्तेंसा. तक्षण ताचे कान उगडले आनी ते जिबेचो बांद सुटलो आनी तो सारको उलोवंक लागलो. ही संगत कोणाकी सांगी न्हय म्हणून जेजून थंय आसलेल्यांक ताकीद दिली. पूण जितले चड सांगी न्हय म्हणून तो फरमायतालो तितले चड ती गाजयत गेली आनी आयकल्लीं सर विजमीत जावन म्हणाली आनी सगळें बरें केलें. बेऱ्यांनी सयत आयकशें आनी मोन्यांनी सयत उलयशें केलें. ह्या उतारांत आमकां पावस जाला जेजून बेऱ्याक आनी मोन्याक बरें करचें तले संगती. पयलें जेजून अजापान अद्भुतां केल्लींत एक देवाचें उतर आयकूंक ते बेरे आनी उलोवंक मोने. हें एक व्हडलें तांच्या जिवितांत असले समस्या. देखून जेजू पयलें कितें करता, हर एका मनशांनी देवाचें उतर आयकूंक जाय आनी देवाचें उतर उलोवंक जाय. देखून ताणें बेऱ्यांक कान दिले, मोन्यांक तांचें तोंड उक्तें केलें. आमी पळयता जायते कडेन जायत्यो हांवें कितें 2-3 कडेन आमी रेतीर करूंक गेल्ल्या वेळार पयलें आमी सर जावन मागचें कोण पळय कान आयकनात तांचे खातीर एटलिस्ट कान आयकचे. जेजू जायतीं अजापांनी अद्भुतां ह्या रेतीर मारिफात पयले अजापांनी अद्भुतां केल्ली. एक दीस एका उक्त्या मैदानार कन्वेन्शन जाता आसतना थंय तो प्रिचर आयिल्लो, देवाचें उतार दिवंक आयिल्लो आनी एक याजक आसलो. आनी त्या प्रिचरान पयलें सांगलें सकड त्या वेळार वॉलंटियरी काम करतालो, वॉलंटियर जावन. आनी त्या वेळार काम करतना आमकां ताणें आपयलें आनी कोणाक कान आयकनात गी म्हणून सकरांक मस्त जाणांनी हात वयर घाले आनी सगळे आमकां वॉलंटियर्सां एका मनशाक एका धाडले आनी तांच्या कानांनी आमची व्हडलीं बोटां दवरून मागूंक सांगलें. आनी ताणें मागलें आनी सादारण त्या दीस 200 लोक आसलो त्या मैदानार कान आयकनातलो. सादारण 4-5 हजार लोकां पैकी 100-200 लोक सारके कानाचे प्रॉब्लेम आसले तांकां मागले आनी इमिडिएट त्या सगळ्या लोकांक ह्या जगान थंय कमांड करून मागलें आनी त्या ब्रदरान मागणें लीड केलें आनी तक्षण तांचे कान पुरा उक्ते जाले. आनी हें व्हडलें अजाप घडलें आनी ताचे उपरांत सगळ्या लोकांनी देवाचें उतार आयकूंक सुरू जालें. आनी आमच्या मदलो एकलो आमचे सांगता वॉलंटियर्स काम करतालो एकलो कान आयकनातलो आसलो आमच्या ताकाय आमी मुखार धाडलो. कितल्या वर्सां ताका जल्मतावन कान आयकनातलें आनी त्या दीस ताचे कान उक्ते जाले. तो मागीर वॉलंटियर जावन उरूना आतां एक सुवार्थीगार जावन तो देवाचें उतार परगट करता. आतां खंय आसा तें आमी नेनो पूण देवाचें उतार परगट करता. म्हज्या भावा आनी भयणी, जेजून केलेलीं अजापां आजुनूय जातात आनी जेजू अजापां आजुनूय करता. जेजून पयलें अजाप करचेंत कान आयकना जाल्यार तांकां कान आयकशें. बेऱ्यांक आनी मोन्यांक इल्ल्या अजापांनी अद्भुतां करचें. कित्याक कान आयकना जाल्यार ताका देवाचें उतार आयकूंक जायना, देवाचें उतार ताच्या भितर वचना. देखून पयलें अजाप ताच्या कान उक्ते करचे जेजून. नेक्स्ट ताणें देवाचें उतार वासिजेत ताची जीब उक्ती करची. आमचे सांगता आनी एक 2 जाण कितें आसात ब्रदर म्हजे सांगता वावर करतात. ते पयलें वावर करतले आमी तांकां गाग येताली, उलोवंक जायनातलें गाग येताली. आनी आमी मागता आसतना एक दीस संदेश म्हणलो तुमी देवाचें उतार परगट करून देवाचें उतार वाचूंक सुरू करा, व्हडल्यान वाचूंक सुरू करा. कितले गाग येताले व्हडली प्रयत्न करा. पूण म्हज्या भावा आनी भयणी त्या दोगांकी आज देवाचें उतार बळादिकताना परगट करतात. खंयचीच गाग येना, सगळें बंद जालां, उलोवण सुडाळ जाला. असल्यो संगती मस्त
मस्त आसात मस्त साक्षी आसात मोगच्या भावा आनी भयणी देखून आमी देवाचें उतर बरें करून वासी जाय हर एकल्यांक आयकुचें बरी वासी जाय आनी आमी वाचचें उतर आमच्या काना थावन भितर वचो जाय ते जाल्याच आमकां सुटका मेळची ते जाल्याच आमकां डेलिव्हरन्स जावचें देवाच्या उतरा प्रकार डेलिव्हरन्स जावचें देखून देवाचें उतर आमी खाली मना भितर वाचचें न्ही मना भितर तुमी कादंबरी वाचयत देवाचें उतर मना भितर वाचचें न्ही इल्लें तरी तुमी वाचतना तुमच्या कानाक तरी आयकचें त्या जाल्यार मात्र तें देवाचें उतर तुमी वाचलें तुमच्या काना भितरल्यान तुमच्या कुडी भितर वेसा आनी कुडी भितर गेल्लें उतर तुमकां भलायकी दिता सुटका दिता सगळें कितें बॉन्डेज आसा तें सगळें ब्रेक करता आनी नवें जिविता करून पावयता देखून देवाचें उतर बारीक गरजेचें देखून आज जेजू केल्ल्या ह्या अजापांक मस्त म्हत्व आसा पवित्र सभेन मस्त म्हत्व आसा आजुनी मस्त लोक देवाचें उतर थोड्यांक आयकोंक जायना थोड्यांक उलोवंक जायना देखून आयकनातल्यांक आमी मागजे खंडीत जावन तांचें कान उक्तें जावच्या खातीर कोण उलयना देवाचें उतर तांकां उलोवच्या खातीर थोड्यांक जीब आसा तोंड आसा बिलकूल उलयनात थोड्यांक कान बरे आसात पूण देवाचें उतर गमनंत येना गुमानंत करिनात तांच्या कानाक आयकोंक आयकना तले परिस्थिती कान आसून बरे आसून केप्पे जाल्ले आसात आनी उलोवंक जावन जीब आसून मने जाल्ले आसात देखून तांकां कोणेंय कांय करूंक जायना देखून कोणी एक गादस आसा न्हिदोन पडलेल्याक न्हिदेंत आसलेल्यांक जागोव येत गई न्हिदेचो एक्ट करतल्यांक जागोवंक जायना गई देखून अले संगती तोंड आसून जर ती उलयना जाल्यार तांकां कांय करूंक जायना तांचे कान आयकोंक सकत आसोनी देवाचें उतर आयकना जाल्यार मनशांक कांय करूंक जायना तांचे इतल्याक आमी सोडिचें पडटा तितलेंच तांचे खातीर मागया मात्र मगच्या भावा आनी भयणी आमचे आज कान सारके आसा जाल्यार आमची जीब सारकी आमकां उलोवंक जाता जाल्यार कानान देवाचें उतर आयकोंक प्रयत्न करया आमच्या जिबेन देवाचें उतर परगट करूंक प्रयत्न करया जायत्या लोकांक आमची साक्ष आमी दिवया आमकां केल्लें बरेंपण आमी सांगया व्हड सुवार्थ आमी परगट करीचे म्हणून हांव कांय सांगना पूण आमकां दिल्ले देवान केल्ले उपकार आसा पळय ल्हान उपकार एकामेकाक सांगून एकामेकाक आमी साक्ष दिवन खंडीत देवाच्या महिमेक आमी पात्र जावयेत देखून हे संगती आज आमी मोतीन धरया आनी आमच्या जिवितांत हें सगळें बरेंपण देवान करचें अजापान अद्भुतां आमकांय पळोवंक मेळोवन दी आनी आमी हेरांच्या जिवितांत उजवाड जावन काकोळतीचो सागोर जावन कसो जेजू ह्या संवसाराक आयिल्लो आमी हेरांचेर कश्टताल्यांचेर अनवरांत आसलेल्यार पिडाशिदांत आसलेल्या इल्लीशी दयाळाय काकोळ दाखोवन देवाच्या कामांत आमी मुंदर सुनया खंडीत तुमकां समेस्तांक हें भाग फावो जावं दी म्हणून आज आमी मागया आमच्या बापा सर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं तुजें राज आमकां येवं तुजी कशी सरकार जाता तशी संवसारांत जावं आमचो दिसपडतो ग्रास आज आमकां दी आनी आमचेर चुकलेल्या बक्षिता तशी आमची पातकां बगस आनी आमकां ताळणेन पडोवंक दिवं नाका पूण वायटांतल्यान आमकां निवारा आमेन नमान मरिय कृपेन भरलेले सुमती जय सांगाता स्त्रीम तेर तूं सदैव आनी सदैव फळ जगतशें जेजो भगवंती मरिय देवाचे माय आमा आपल्या खातीर विनंतीकार आतां आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन महिमा बापाक आनी पुता आनी पवित्र आत्म्याक जसो आदी तसो आनी सदां सर्वता आमेन सर तुमकां समेस्तांक देव बरें करूं म्हणटा बरो दीस मागता.